सगळ्यांकडे उलयल्या उपरांत मेजर गजाल जी आमच्या लक्षात आयल्या तेजीच लोकांचो 2 दिसाच्या उपरांत की लोकांक सप्लाय कशा पद्दतीत जातली, मिल्क सप्लाय कशा पद्दतीत जातली हाची चिंता आमकां आसा, सरकाराक हाची चिंता आसा. बट अशा वेळार सुद्दां सरकाराक सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. आमच्या अंडर कलेक्टर, मामलेदार ह्याच्या टीम जी आसा ही मेकॅनिझम फायनलायज करतले इन एमर्जन्सीत लोकांक ग्रॉसरी आयटम्स कशा पद्दतीत सप्लाय करप हाजेर आमचो विचार विनिमय सुरू आसा. आमी कदाचित फाल्यां परवा पर्यंत हेजेर एखादें सिस्टीम जी आसा ही फायनलायज करतले. आमी जेन्ना म्हटलां की स्ट्रिक्टली एक सुद्दां शॉप हे उगडे आसचें ना, इवन दो फॉर द मिल्क सप्लायर आमी शॉप ओपन आसचें न्हू, हांवें म्हटलां 100% शटडावन. कारण सोशियल जेका आमी म्हणटा सोशियल डिस्टन्सिंग हे जर मेंटेन करतले जाल्यारूच कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावचें ना. आमी जेका 2 फुटाचें डिस्टन्स 1 मिटराचें डिस्टन्स हे मेंटेन करप म्हटलां. कारण आज जेन्ना मार्केट ओपन जालें आनी ज्या पद्दतीन मार्केटांतली रश पळयली आसत जाल्यार लोकांनी खरें सोशियल डिस्टन्सिंगाचें जें पालन करपाक जाय आसलें तें लोक करिना. लोकांक हेजी सिवियरिटी आजुनूय लक्षांत येना. म्हाजी कळकळीची विनंती आसा, आमी इटली, चायना सारकिले देश पळयले, ती परिस्थिती गोंय राज्याचेर येवची न्ही, भारत देशाचेर येवची न्ही. डे बाय डे कोरोना व्हायरसचे पेशंट हे वाडत आसा, देशान वाडत आसा. आमी जेका म्हणटा पर डे ऑन एन एवरेज 30 ते 40 पेशंट वाडटा पर डे. हेजी सिवियरिटी आमच्या गोंयकारांच्या लक्षांत येवपाक जाय. त्या खातीर आमी शेवटी आमकां नुस्तें, दूद, जेवण ह्योच गजाली म्हत्वाच्यो न्ही, जगपा खातीर गरजेच्यो आसा पण त्यो अत्यंत म्हत्वाच्यो न्ही. आमकां ज्यो मेळपाक जाय त्या सिस्टमींतल्यान त्यो मेळच्यो, पण आमी सोशियल डिस्टन्सिंग किंवा काही गजाली आमकां फॉलो करच्यो पडटल्यो, स्ट्रिक्टनेस हाडची पडटली. गव्हर्मेंट हेजेर वर्किंग करता, गव्हर्मेंट हेजेर इन प्लॅन आसा, वेळच्या वेळी तेजेरूय अपडेट केले वयतले. आमी आतांच्या घडीक फक्त म्हाका दिसता म्हणजे 1 दिसाचो ओपन दिल्या उपरांत गोंयकारांच्या प्रत्येकाच्या घरांत गरजेच्यो वस्तू आसतल्यो, तेणी गरजे शिवाय भायर सरचो न्ही. पुलीस आडयतले, पुलीस अंडर एपिडेमीक एक्ट ते एक्ट जातले. हांव परत सांगता, एपिडेमीक एक्टाच्या सकयल ते एक्ट जातले.